मोगाच्यानो जेजूच्या जिवंतपणाचेर बोवाद दवरून ताच्या जिवंतपणाच्या दाबाजीक संभ्रमान भाग घेवंक ह्या प्रशांत सांजे वेळा आमी हांगासर ह्या उज्या बोवारी एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती जेजूचे पुनर्जिवंतपण पातकासो काळोख दवंडयता आनी बरवशाचे नवें जिवीत हाडटा म्हणलो संदेश दिता. सगळ्या वर्सांतली पवित्र आनी विशेष रात आयची रात. आयचे पास्काचे जागरण आज सोम्यान पातकासो काळोख दवंडोवन आमकां नव्या जिविताच्या प्रकाशभरीत उजवाडाक पावयिल्ली बागी रात. निमाण्या ब्रेस्तराच्या संभ्रमा उपरांत निशब्द जाल्ली सगळी पवित्र सभा कालच्या दिसा ताच्या कश्टां मरणाचो मिस्तेर नियाळून हे राती वर्त्या बरवशान ताच्या पुनर्जिवंतपणाक राखून रावल्या. सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावचें भाग आमकां फावो जालां आसता आमी जेजू सवें सासणाक जियोवंक पावतल्या म्हणलो बरवसो जिवाळ दवरया आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या संभ्रमान भाग घेवया. आयच्या देवस्तुतेन 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत, उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्काचे वातीची तयाराय. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पविस्नानाची नवसरणी. चवथो भाग एवकरिस्ताचो संभ्रम. पयलो भाग उजो आनी उजवाड. उजवाड जावं हें देवान उसरलेलें पयलें उतर. त्या वरवीं एके सुंदर सृश्टीचो आरंभ जालो. मनशाच्या पातका वरवीं संवसार बस्त जालो आनी अंधकारान बुडलो. तरी आपले सस्नीक येवजणे काल देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलेले वरवीं ताच्या मरणा आनी जिवंतपणाद्वारे आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्या. आतां सोलोवची उज्या उजवाडाची विधी हो वर्तो गूठ आटापता. नव्या उज्यातावन पेटोवची पास्काची वात जिवन जेजू क्रिस्ताचो संकेत. तो आमची जिणी उजवाडायता. पास्काचे वातीर कुर्सा रुपार कोसोवचे 5 दुपा केळे जेजूचे आमचे सडवणे पासत सोसुल्ल्या कश्टा मरणाचे गुर्त. वातीर कांतोवची ह्या वर्साची इसवी जेजू काल, जेजू आज आनी जेजू सदांकाल तो इतिहासाचो केंद्र म्हूण पासारता. तर ह्या सगळ्या भागान आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. లైట్ హంగా గలిచేది అయితే
प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे बहुपवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ह्या राती पवित्र सभा अख्खे पृथ्वीचेर शिंपडल्या. त्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगता मेळोवन जागी रावोंक आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन सावन जेजून मरणाचेर सयत वेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकां वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकोन आनी जेजूच्या मरण आनी पुनः जिवंतपणाचो गूढ संभ्रमन सोमयाच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगता देवा सवें आमी जियोंक पावतल्या. हो आमचो तीर बरवसो. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजळाचो उजो बाबत्यान तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पास्काची वात पेटोवची. बरोबर गट्ट धर. क्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेस, तकास महिमा आणि राज्य पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. उजवाड महिमेन जिवंत जाल्ल्या जेजूचो धांवडावंक काळोख अंधकार आमच्या काळजा मोतींचो. आतां पास्काच्या वातींतून उरलेल्यांनी वाती पेटोवची. ती पालवी वेगी पेटया. अल्टार भी जाइए रे अल्टार मस्त तोड़नो नहीं.
हो क्रिस्ता सो उजवाड देवाचे व्हड उपकार. Side. What? Side. Ready, side. तेंच रवा आलं नकात तेंच रवा. हो क्रिस्ता सो उजवाड देवाचे व्हड उपकार. हो क्रिस्ता सो उजवाड देवाचे व्हड उपकार. लेट्स पस्काचे परगटणे. आतां क्रिस्तच्या मणयार असो प्रतिनिधी पस्काची महास्तुती गायता. ह्या परगटणेक पस्काचें गीत म्हणटात. ह्या गितांत
सोम्याच्या जैताचे खबर आटापून आसा अशें आदी मागा उजवाड असो खांबो इज्रायल पोरचेक वाट व्हरतलो तशें मरणाचेर जैतेवन जावन उठलोलो जेजू क्रिस्त मनशा कुळाक वाट व्हरता. आतां आमी सर्वांनी हातान जळच्यो वाती घेवन पास्कांची महास्तुती गायतना त्या उतरांक चीत दिवन आयकुचें. गीत जातच वात पालवोवची. उल्हास करा तुम्ही सर्गीच्या देवदूतानो, सोमेस तुम्ही देवाच्या मणियारनो. उल्हास करा तुतुरी वाजून दी, ओडारायाची जैत केल्या ताणे देखून आमची सोडवून. संतोषुंदी पृथ्वी येद्या वडा जोडोकान तळतळची, आणि सासनाच्या रायाच्या प्रकाशान परजळची. जडा जाऊन दी ती पळून गेला म्हूण काळोख सगळ्या संवसारा वयलो. आणि तू आमचे माते क्रिस्तचे पविसावे, इतल्या वतल्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयला आसता तुई संतोष पाव. आणि येद्या व्हडा जमाच्या उल्हास भरी ताळ्यान गाजोन दी आता तुझे देवाळ. आणि तुम्ही मोगाच्या बावंडानो या पवित्र केंडाच्या विचित्र प्रजाळा भोवती जोमो जाल्ल्यानो. म्हज्या सांगाता मेळोन मागा म्हूण हांव प्रार्थना. दया सरपदवे दारा देवाची, पुरतो नाफो जाल्ल्या म्हाका लेविताचे मेळीन कान घेवंक दया केल्लो तो देव. ओ तो म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवाडासो, आनी लाबोंक सकत गावच्या स्तुती हे वातीची. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा तो देव जावन आसा, आणि ताचे सवे पवित्र स्पिरिताच्या एकवटान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सवेस पो तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. खरेंच ते वाचपी आणि नीती प्रकार अदृश्य देवा बापाक सरपदवे दारा. ताच्या एकल्याच जनीत पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या काळजाच्या आणि मोतीचे सगळे सक्तेन आमचे ताळे उबारून नावाडचे. ताणे आमचे पासून आपल्या सस्ताच्या बापाक आदावचे ऋण फारीक केले, आणि आमच्या मोगापासून विकरायलेल्या आपल्या रक्तान पुरविल्या पातकास वापरात पुसून काढलो. कित्याक ही जावन आसा ती पास्की परब, जेदवान ती करीश शेळीची वेशी मारतात, आणि रक्तान तिच्या बाबा तांचे दारवून
पोवी जाता ही तीरा जेद्वादी मागा आमच्या पूर्वजांक इस्रायलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पांय बी जायनासता उतराशें केल्ली ही तीरात चेदवा उजवाडाच्या खांब्यान दुस्पटायलो पातकासो काळो ही तीरा क्रिस्ताक सतमंतलेल्या समेस्तांक संसाराच्या खोटेपणांतावन आनी पातकाच्या कळोकतावन विंगड करता कुरपा पाटी जोड दिवची आनी पवी जाणांच्या सभेक मेळोवची ही तीरा जेद्वा क्रिस्त तुटोन सांकडी मोरणाच्यो फुडांतलो उठलो जैते वोन नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणें आमची सोडवण ये 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 कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकू तुजी दया ये कितला चिंतना व्हरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुता ये निजाय की गरजेचें पातक ते आदावचे क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काढला ते ये भागितो अपराध तेज्या वडांनी तितल्या उत्तीम सोडवंदारांक जोडूंक फावो जालो ये करीस भागीराती क्रिस्त मरणांतलो जिवंत जाल्लो वेळांनी घडी जणा जावंक बगयली ती ही तीरा जिचे विशान बरोवन आसा रात दिसा बरी प्रकाशतली आनी म्हज्या संतोषांत रात आसलेली दिसातली कारण ये राती लाभचे पवितपण कोटेपण दावून लायता अपराधून काढता सुकून पडलेल्यांक नेणटेपण फाटी दिता आनी रडतेल्यांक बुजयता द्वेस्ती धांवून लायता समाधान थीर करता आनी पदवेदारांक कळतीमान घालूंक लायता या पासोत ओपून गे ये बागे म्हणटा बापा ही रात फावो केल्ल्याक अर्गां जावं तुझ्या पवित्र सभेन आपल्या मणियाराच्या हातांनी भेटोवचे या जळत्या केंडाचे संजेचे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्ल्या या मेणाच्या वातीची संभ्रमीक बेटोवणी देवाच्या मानाक या जळत्या उज्यान पेटोवच्या या मेणाच्या खांब्याची स्तुती आमी ऐकली हे केंड विभक्सून वांटलें जाल्यारी उजवाडटा सो उणो जायना कित्याक मायमुसान उत्पन्न दिल्ल्या या मोलादीक वातीचे कडचे मेण ताका पोस दिता ये निजायकी भागीराथ ही इजिप्तकारांक लुटली
केली रात सर्गात आणि संसारा देवाक आणि मनशा एकवट केली देखून ये सोम्या तुझ्या नावाच्या मानाक केली वात करनस करच्या खातीर कळ नसताना पेटो म्हण आम्ही तुझे लागी प्रार्थाव स्वादिक आणि मानवची काणीक जाऊन तूं ती ओपून गे आणि सर्गीच्या दिव्या सांगाता उजवाड ती परसून दी फांत्याचे नेकेत उदेऊन येताना ही वात जोडनासची ताका मेळोवन दी फांत्याचे ते नेकेत अवे म्हणचे जे नेणा हस्तम नेकेंतेली मानतोन पाठी येऊन मनशा कुळाचेर शांत प्रकाश फांकले देखून ए सोम्या आम्ही तुझे लागी मागताव ये संतोषाचे पास्क परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय आमकां तुझ्या सेवकांक आणि समेस क्लेरिकांक आणि तुझ्या भक्तिवंत लोकांक सगळे आमच्या बोध भाग्यवंत लिओक आणि आमच्या बिस्प पीटर पाऊलाक कळन असताना राखानी सलय आणि सांभाळ आमचे सरकारी अधिकार सलय तेल्यांचेरी तुझी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या उतरावर त्या बरेपणाच्या आणि दयेचे देण्यान तांच्यो आलोचनो नितीचे आणि शांतपणाचे वाटेक परती अशें तांची संवसारी वाहून आखेर जातस तुझे प्रजे समेत सर्गींच्या मायंगावाक ताणी पावोशें कर त्या आमच्या सोम्यांक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा जो देव जावन आसा आणि तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि रास करता ससनाच्या ससना फनगला वती पलवे आता दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची भक्त देवाच्या शब्दाची भक्त पास्काचे जागरणेची बुन्याद पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मारिफात देव तांचे बाचावेचे योजन आमकां उगडापे करता देवाच्या शब्दाच्या भक्तींत आज 7 वाचपां पोरण्या सल्ल्यांतलीं आनी 1 वाचप 9व्या सल्ल्यांतलें वेंचून काडलां देवान कांयच नातल्यांतलें सगळें रचलें आपणें रचलेलें तें देवान देखलें आनी खरेंच तें बरें आसलें म्हणलें सत पयल्या वचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकता आनी पवित्र आत्म्याक धाडून ह्या प्रत्वेचें रूप नवें कर म्हूण श्लोक आमी गयतेल्या भोवमोगाच्या बाबा भयणीनो दबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या आनी शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकूंक पुर्वीच्या काळार देवान आपल्या परचेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमच्या सडवंदरा जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यान मनी नियाळूंक आनी हे पास्काच्या संभ्रमाचें आमचे भितर सुरू केल्लें सडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णपणान पावो म्हूण मागुया आरंभाक
देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया, दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळांच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणेर सरतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळांच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वे वयलीं सर्व बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांची सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजातींक, अंतराळांच्या सुकण्यांक आनी धरणीर चलतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणयांक, सर्व जिन्सांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. देवाचें उतर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस बरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस बराक नावा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो, प्रकाश भरीत म्हणटा नेसलोलो. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस बरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुनयादीचेर बांदून हाडल्या. ससनाच्या ससना ती तिरगट केल्या. मंदा बरी देरान तिका बांदून दवरल्या. तिचे पर्वत उदकान बुडोवन आसा. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस बरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस बरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशा रचून तुवें एक अजाप केली आनी ताका पातकांतलो सोडून अदीक व्हड अजब तुवें केली. पातकांच्या बुलवण्याचेर गिन्याच्या उसवाडांत झुजूंक आमकां बोलती आनी ससनाच्या संतोश आमकां पावय.
या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवान अब्रामाची परीक्षा केली आणि ह्या परीक्षेंत अब्राम कसो उत्तीर्ण जालो आनी अब्राहमान आमच्या पुर्वज बाबान देवाक कसो यज्ञ भेटयलो ते आयच्या दुसऱ्या वचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकतली. हाका जबाब जावन सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां म्हणलो श्लोक आमी गायतेली. या गडिता उपरांत देवान अब्राहामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्राहामान जाप दिली, हाबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताजो यज्ञ भेटय. अशें ते देवान दाखयल्ल्या सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. उपरांत अब्राहामान आपल्या पुताक जिवेशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गर्तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहाम अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हाबळे हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटान सिंगा शिरकोन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो. अब्राहामान वचून त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्तावन दुसरे फावटी अब्राहामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सापूत दितां. अशें उलयता सर्वेस्पोर, तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्येच्या वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज आनी मुजें पिवन पात्र. मुजे जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातान. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा. मुजोत्मो दादोसकायेन उमाळटा. सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखून दिवचो नाय.
प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझें भुरगीं जावचें देणे तूं मनशांक दितेत आसाय आनी वसो तुज्या बसवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारान वाडयत वताय. तुवें सबूत घेवन उतार दिल्ल्या त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुठा वरवीं तुज्या चाकरा आब्रामाक सगळ्या परजेचो बापाय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोण्याक पाळो दिवन पव करून आमी मागता. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इजिप्तांत कश्टतल्या इस्रायल पोरचेक देव मोइजेच्या मुखेलपणाकाल कशें तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून आपल्या मायगांवाक हाडली आनी ह्या वेळार देव इस्रायल पोरचे सवें कशें हजर आसलो आनी मोइजेन देवाच्या आदारान कशें विजमितां करून आपल्या पोरचेक तांबडो दर्यो उतरशें केलें म्हणलें सत आयच्या 3ऱ्या वाचपान निर्गमन पुस्तकांत आमी आयकतली हांव. आनी हाका जबाब जावन सर्वेस्पराची कीर्त गावया महिमेवंत जैत ताणें जोडला म्हणलो श्लोक आमी गायतेली हांव. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतालीं. आबळे, हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारून करतलो आनी ते तुमची पाड धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताचे फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडे सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तगार वळखतले. इस्रायलितांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तगारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तगारांचेर काळो घालतालो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेन तितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें. इजिप्तगार तांची पाड धरून आयले. फाराव्याचे सर घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या पारार सर्वेस्परां उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांच्या फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायलें. तांच्या राताची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितां पळून धांवया, कित्याक सर्वेस्परूस तांच्या पक्षान इजिप्तकारा विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रातांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर येवन पडटलें. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळीं येतना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्यार फाटीं आयलो. पळून धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें
आनी इस्रायल तांची पाड धरून दर्यान भितर सरिल्ले फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडेसवार तांतूं बुडले. कोणूच एकलो वांसून उरलो ना. पूण इस्रायल परजां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केली कृत्यां इस्रायली तांणी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयेणी दवरली. तेदना मोइजेन आनी इस्रायली तांणी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां कित्या महिमेवंत ताचें जैत. गोड्याक आनी गोड्या सवाराक उडयल्या ताणें दर्यांत. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवन जय ताणे जोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवन जय ताणे जोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायतां कित्याक महिमेवन जय ताणे जोडला. घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक दर्यान ताणे शेवटिल्या. सर्वेस्परूस मुझे बोळ आनी मुझे त्राण तोस मुजो तारो. तो मुजो देव ताका हांव वाखणतां. म्हज्या बापायचो देव तो ताका हांव नावाडटां. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवन जय ताणे जोडला. सर्वेस्पोर एक झुजारी वय सर्वेस्पोर ताचे नांव. फाराव्यांची रथां आनी ताची पोस दर्यान ताणे शेवटिली. घटमुटाचे घोड्या सावार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवन जय ताणे जोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या महिमेवन जय ताणे जोडला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विचमीत आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळटात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका परचेक पिडे पिडे दितल्या परव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजापातां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजेक सोडवण दिवन तूं करताय. तर अख्ख्या प्रितुमेच्या सगळ्या मनशांक बावळतान आब्रामाची भुरगीं जावं आनी विसरल्या परजेची वडवीक सोडूंक पावो कर म्हण आमी मागता. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
जेरुसलेमचो रचनार तसो पती दळबरांचो सरस्पोर ताचें नांव इस्रायलाचो पवित्र देव तसो सडवणदार ताका सगळ्या पृथ्वेचो देव म्हणटात. ह्या देवान आपल्या सरानांतल्या मोगान ताच्या तारोकान ताच्या पत्नीची कशी दया केल्ले म्हणले सत आयच्या 4थ्या वसपांत इजाइया पुस्तकांत आमी आयकतेल्या. ताका जबाब जावन आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली म्हणलो श्लोक आमी गायतेल्या. जेरुसलेमा तुजो रचनार तुजो पती दळबरांचो सरस्पोर ताचें नांव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. एका सोडलेले आनी कंतीन बुडलेले पतिणी भशेन सरस्परान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाची पतिणेक सोडीत गाय म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेतां. क्रोधान बरोवन एक घडीभर हांवें म्हज्या मुखामळ तुज्या मुखार लिपयलें पूण सस्तेक मोगान हांव तुजी दया केली म्हणटा सरस्पोर तुजो सडवणदार. हें म्हाका नोयाच्या दिसांनी घडलें तशें जावंक पावतलें. नोयाचें आवड नव्यान संवसारार बुडती हाडची ना म्हूण सोपूत घेवन हांवें बसयल्लें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना आनी तुका धमकुचो ना म्हूण सोपूत घेवन हांव आतां बसयतां. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सरस्पोर. तूं निर्भागे वादळाक सांपडलेले बुजवण नातलेले पळय हांव सुरम्याचेर तुजे फातर दवरतलो आनी नीलमणयांचेर तुजी बुन्याद घालतलो. हांव तुजी दुर्गा तांबड्या माणकाची बांदतलो आनी तुजे दारवटे सुर्यकांताचे आनी सगळ्यो तुज्यो वणटी अमोलीक रत्नांच्यो. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. नित्यवंतपणाचे बुन्यादीचेर हांव तुका तीर करतलो. दोगदणे तावन तूं पयस आसतली कसलेंच बें तुका आसचें ना. आकांता तावन तूं पयस आसतली तो तुजे चडशी येवचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वचोंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडये निवता पूण ताची दया जीवनभर बाळता. सगळी राजरी दुकानी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास
उदेवण येता आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली प्रार्थुया सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तूं एकलो संवसाराचो बरवसो ह्या पास्क परबे समोर आमी संभ्रमता ते गुट तुज्या प्रावद्या वरवीं तुवें प्रगट केली तुज्या आदारा शिवाय कोणास शगुणी जिणेच्या वाटेन फुडें सरूंक जायना देखून नव्या जिणेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तूंच ते अत्रेक बागय या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासतना विकतें घेया आनी खाया म्हजेशी येया आनी तुमी जी येतेल्यात आनी ससनाक बळटा तसलो सल्लो हांव तुमचे लागीं करतलो म्हणलें सत इजाइया प्रवद्या मुखांत देव कळीत करता तें सत आयच्या 5व्या वाचपांत आमी आयकोवया हाका जबाब जावन सडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्यात म्हणलो श्लोक आमी गायतेल्या तुम्ही ताण लागलेल्यानं उदकाशी येया तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूद विकती घेया पोषण दिनान त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवाना खावन तुमी दादोशी जातेल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतेल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक ससनीक करार करतलो पळया लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरल्या आनी राष्ट्राचो फुडारी आनी आदिपती केला तूं वळखणाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय तुका वळखणान ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतेली सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडतलें कित्याक इस्रायेलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला सर्वेस्पर मेळटा तेदना ताका सदां तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडू सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटीं येव आमच्या देवाशी तो येव कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षाणें म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर जितले मळब प्रत्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वंप्याक बियें दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुपळ करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ल्या शिवाय फाटीं वचनात तशें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतार निर्पळ जावन म्हजेशी फाटीं येना बागार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देवाचें उतार
जेजुरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या सडवडेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या आपले दिवस मुजो तारो ताका जर पातयेवन म्हाका भिरंतच ना कित्याक सर्वेस्पर मुझे बळ तोच म्हज्या कीर्तनाचे मूळ वय तोच म्हजो सडवणदार सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या सडवणेच्या झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा सर्वेस्परा गितां गाया ताचें नांव हरसिया सकड परजा ताची विस्मितां कळीत करा ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या प्रार्थुया सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तूं एकलो संवसाराचो बरवसो ह्या पास्क परबे समोर आमी संभ्रमता देखूच तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगट केली तुज्या आदारा शिवाय कोणाच सुगणी जिणेच्या वाटेन फुडें सरूंक जायना देखून नव्या जिणेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तूंच तें अत्रेक बागय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी जिविताचे उपदेश पाळ आनी सरस्पराच्या जणवायेक पावयता त्या मार्गान चल म्हणलो उलो बारूक प्रवाद्या मारिफात देव दिता तें बारूक प्रवाद्याच्या ग्रंथांतल्या आयच्या 6व्या वाचपांत आमी आयकतल्या हाका जबाब जावन सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नेक जिविताची म्हणलो श्लोक आमी गायतेल्या इस्रायेला जिविताचे उपदेश आयक आनी जणवाय शिक इस्रायेला तूं तुज्या दुस्मनाच्या देशांत कित्याक आसाय तूं कित्याक विदेशांत म्हातारो जालाय मेल्ल्या सवे तूं कित्याक तुकाच अशुद्ध करताय पातळान धमतेल्या मदें कित्याक तुजी गणती जाता तुवें जणवायेची झर सांडल्याय देवाचे वाटेन तूं चलुल्लोय जाल्यार तूं सदांकाल शांतीन वस्ती करतोय जणवाय खंय आसा बोळ खंय आसा समजणी खंय आसा म्हूण वळखून घे हे परी लांब आवकू आनी जिवीत खंय आसा दोळ्यांचो उजवाड आनी शांती खंय आसात म्हूण वळखून घे जणवायेचो जागो कोणें सोदून काडला तिच्या भांडारांत कोण भितर सरला तरी जो सगळ्यो वस्तू वळखता तो तिका वळखता
आपल्या गिन्यानान ताणें ती सोदून काडल्या. ताणें पृथ्वी ससनाक थीर केल्या आनी ती 4 पांयांच्या मनजतींनी भरल्या. तो उजवाड धाडटा आनी तो वेता. तो उजवाडाक आपयता आनी तो तरतरून ताका आयकता. नखेत्रां आपापल्या स्थानार संतोशान परजळटात. तो तांकां आपयता तेन्ना तीं जाप दितात, आमी हांगा आसांव. आनी आपल्या रसनारा खातीर तीं संतोशान परजळटात. ओस आमचो देव, ताचे लागीं हेर कोणाकच सर करूंक जायना. ताणें जणवायेचो सगळो मारोग सोदून काडला आनी आपल्या सेवका जाकोबाक, आपल्या मोगाळ पुता इस्रायेलाक ताणें ती दिल्या. ती देवाच्या आदेशाचें पुस्तक, सदांकाल तकता तें धर्मशास्त्र. ती सांबाळटात तीं जियेतलीं, पूण ती सांडटात तीं मरतलीं. जाकोबा, फाटीं ये आनी तिका धर. तिच्या उजवाडाच्या परजळाशी सोलोवन वच. तुजी महिमा दुसऱ्याक दिनाका. तुजे भाग परक्या लोकांक सोडून दिनाका. इस्रायेला, आमी सदैव, कित्याक देवाक मानता तें आमकां उगडापें जालां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या तुझे लागी आसात त्रास स्नेक जिविताचे. सोम्या तुझे लागी आसात त्रास स्नेक जिविताचे. सर्वेस्पराचे शिकोण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोती कुसवाड, नेणत्यांची ती जाणवाय. सोम्या तुझे लागी आसात त्रास स्नेक जिविताचे. सर्वेस्पराच्यो वचनी आनी तिचो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराच्यो हुक्मोस बस दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुझे लागी आसात त्रास स्नेक जिविताचे. सोम्या तुझे लागी आसात त्रास स्नेक जिविताचे. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पवित्र सभेन भितर सरूंक सगळ्या परजेंक आपणे दिवन तूं ती वाडयताय. जागा तूं पवित्रस्थानाच्या उदकान तूं निर्मळ करताय. तांकां निरंतरी राख आनी सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. नितळ उदक हांव तुमचेर शेणयतलों आनी एक नवें काळीज तुमकां दितलों आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमच्या कुडींतलें पत्राचें काळीज हांव काडटलों आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलों.
तुमी म्हज्या कैद्याप्रमाणे सलशें करतलो. तुमी जातेल्यात म्हजी परसा आनी हांव जातलो तुमचो देव म्हणलें सत एजेकियल प्रवाद्या मुखांत देवान कळीत करचें तें ह्या 7व्या वसपांत आमी आयकतेल्या. आनी हाका जबाब जावन जेसे मेरू ओत्या जरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा म्हणलो श्लोक आमी गायतेल्या. हाच्या उपरांत सुरेस्पुराची स्तुती करून महिमा देवाक उंचरगी म्हणलें गीत आमी गायतेल्या. तेन्ना बंद पडलेल्यो घंटी वाजतेल्यो आनी पास्काचो संभ्रम सुरू जातलो. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें मनशा पुता. इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना ताणें आपले कुशेन आनी कर्तुवांनी तो बसयलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयलेलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं त्यो बसयल्ल्यो. हांवें तांकां राष्ट्रामध्ये शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दसपोटलीं. तांची साली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मुसुबी केली. पूण राष्ट्रामध्ये तीं आयलीं तेन्ना ताणें सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव बसयलें. अशें लोक तांचे विशीं उलोवंक लागले, ही सर्वेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रामध्ये बसयल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायेलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे बसत न्ही बगार, तुमी गेल्ल्या त्या राष्ट्रामध्ये तुमी बसयल्लें त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसयलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रा मदलें काडतलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जशी मेरू वक्तेक जरीक तान येता, तशी म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. जशे मेरू वक्ते जरी तान येता, तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक, जीवन देवाक तान येता. केदना वचून देवाच्या सत्री मुखार रावूंक म्हाका
उपासान उल्हासान सोडून कीर्तना गाऊन परिवारास वे देवाच्या मंदिराक वचो नासलो. जशी मिरवप ते जरी तानेता तशी म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. जशी मिरवप ते जरी तानेता तशी म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. प्रार्थुया. सरबलिस देवा, तुझ्या अख्ख्या पवित्र सभेचे दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाचे सडवणीचे काम समाधानान चलोवन दी. परत तांकां तो उबारताय, पोरणे जालां ते नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सरस्नाच्या आरामाने शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परत्यान संपूर्णकाय पावयताय. हे निरंतर सडवणेचें काम पळोवंक आनी बघूंक समेस्त मनशांक पाव कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक आमी बसया, लायट्स पुरो ऑफ जातात. हांगासर जिवंत जेजूचें दृश्य आतां आमी हांगासर पळयतल्या. जिवंत जेजूची इमास उक्तावण जातली. उपरांत सगळ्यांनी उबे रावून महिमा आमी गावचें. लाइट ऑफ कर. उभी राहूया. महिमा देवा मोसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सरिताराया. सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कातूक. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, मैमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं पांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करताय. तो मोगाचो वत्म तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या खालसांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळसान तुजी चाकरी करूं फावो. या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पत्के कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पत्काचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगाता आमी कुर्सयलां म्हूण आमी जाणाव. जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला आनी तो मरना. आज आमी क्रिस्त सांगाता मेल्यांव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सोवे जियोंकी पावतेल्यांव म्हणलें सत सांब पावलो रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांतले आयच्या 8व्या आनी 9व्या सोल्ल्यांतल्या एक मात्र वचपान सांगता तें आयकुया. उपरांत आमी सोर उबी रावून आलेलुया क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला म्हणले उद्गार संतोशान गावया. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिपात आमकां क्रिस्ता सोबे निकेपिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोबे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्यांव. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगता आमी कुर्सयला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा. आमी क्रिस्त सांगता मेल्यांव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सोबे जिवंकी पावतल्यांव म्हूण आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना. आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. देवाचें उतर. देवाचे वडकार.
जीवन रावतलो आणि सर्वेस्पराची अद्भुत कार्या वर्णितलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. साबतच्या राती उतरून आयताराचे पांतें जाताना मोरी मगदलीन आनी ती दुसरी मोरी पोंडाक भेट दिवंक आयिल्ली. तवळ एकसने व्हड भुंयकाम जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गीन तावन देवलो आनी समाधी सशी येवन शिलाळ लोळून ताजेर बसलो. ताजें स्वरूप सगळ्यांना बरी परसळटालें आनी तांचें वस्त्र इमा बरी धवें आसलें. ताका पळोवन पर्यागार भियान थरथरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी कुर्सयल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवन उठयलां. येया, ताका निके बिल्ल्या सुवात पळया आनी बेगीन वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठला. आनी आतां तो तुमच्यागी फुडें गलिल्याक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतेल्यात म्हणून ताज्या शिसांक सांगा. वस हांवें तुमकां दिवचो असलो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोशान म्हणल्या बरी समाधी तांव शिसाक खबर दिवंक दावादवी गेल्यो. तेदवा एकसणे जेजूक तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्या तो लागीं सरलो आनी ताज्या पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो. तो जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलियाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. देवाचे पूत वाखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो, भयणीनो आनी ऑनलायनीर हे संभ्रमीक जागरणाचे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भावार्थी भावा भयणीनो, फाटल्या 46 आनी 5 दिसान तावन आमी तयार करून आयलेली घडी आयच्या राती आमी संभ्रमता. सिंजेच्या बुधवारा माथ्याक सिंज घालून मागणे उपास दान धर्म म्हणल्या भक्ती करण्या मुखांतर पास्काची परब संभ्रमांक आमी तयार कर नासल्या आनी आज हो संभ्रम आमी संभ्रमता.
फाटी ते कोण आसात ते उबे रावन उलोवंक ना देवाचें उतर प्रगट जाताना. आनी आयच्या ह्या संभ्रमेक देवस्तुतेक आमी आयल्या आनी ह्या संभ्रमीक देवस्तुतेंत आमी वांटेली जाल्या. उजवाडाच्या रितींत हांव येदोळ पर्यंत हांगासर आमी हो संभ्रम चलयतना लगभग 9 वाचपां आमी आयकलीं. 9 वाचपां 7 वाचपां पोरण्या सोल्ल्यांतलीं, 1 वाचप नव्या सोल्ल्यांतलें आनी सुवार्थेचें वाचप. आनी ह्या सगळ्या वाचपांत देवाच्या सोडवणेचें योजन कितें आसलें, तें देवाच्या सोडवणेचें योजन मनशा कुळांत कशें जारी जालें हें देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सविस्तर रितीन हांगा सोडून दिलेलें आसा. पास्कांचें फेस्त म्हळ्यार बेळकीन हब्बा म्हणटात कन्नडांत. उजवाडाचें फेस्त पुरो एप्रिलाच्या 14 तारखेंतल्यान आयिल्लें. एप्रिलाच्या 4 तारखेक आयलां. तें फाटी मुखार वेता. कित्याक वेता? ह्या रातच्या दिसा संद्रेम आकाशार आसूंक जाय. कित्याक सगळ्या संवसारार उजवाड आसूंक जाय. कित्याक ही रात आसलेली दीस जातली. ही रातीचो अंकार सगळो पयस सरतलो, उजवाड भरतलो. उजवाड हांगासर वात पेटोवन आमी भितर येयल्या. सगळ्याच्या हातीं वाती आशिल्ल्यो जळट्यो आनी लायट पुरो बंद आसले. पूण ह्या सगळ्या मंटपांत ह्या मटवांत उजवाड आमकां दिसून येतालो. कित्याक रातीचो अंकार पयस करचो उजवाड. आनी हो उजवाड आज आमी संभ्रमता. देखून पास्काची परब आमच्या भवार्थ्याच्या बुन्यादीची परब. पास्काची परब आमच्या भवार्थ्याच्या उगमाची परब. पास्काची परब आमच्या जिणयेच्या भवार्थाच्या शेवटाची परब. देखून ही परब जावन आसा सर्व परबेंक एक आवय, एक दार, एक बागेल. कशें आमकां 7 सक्रामेंत आसात. 7 सक्रामेंतांत पवित्र स्नान जावन आसा. उरल्या सगळ्या सक्रामेंताचें दार तें घेतिल्ल्या वरवीं उरले सगळे घेवंक आमकां साध्य जातात. तशें पास्काची फेस्त, पास्काची परब उरल्या सगळ्या फेस्तांक एक आवय वा एक दार जावन आसा. आमी चिंतूंक बरो क्रिस्मस फेस्त न्हय, पास्काचें फेस्त. कित्याक हें जेजू जिवन जाल्ल्या त्या वर्सा त्या दिसा तावन आचरणाक आयिल्लें फेस्त. देखून आज आमी तें गद्दड्यान संभ्रमता. देखून ह्या फेस्ताच्या जागरणाची देवस्तुती भोव लांब आसा. आनी ह्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या देवस्तुतेंत 2 संगती आमी प्रमुख रितीन पळयता. पयल्यान पयलें थंयसर उजवाड, उजो आमी आशिर्वाद केलो. उजो न्ही, उजो आशिर्वाद केलो. उजो हांगासर पेटोवन आसा. उजो वा उजवाड. आमकां उज्याची गरज आसा गी? उजवाडाची गरज आसा गी? उजो नासतना जिवंक जाता गी? उजवाड नासतना जिवंक जाता गी? जायना. उजवाड ना जाल्यार पृथ्वीर कांयच किरलो ना. उजवाड ना जाल्यार पृथ्वीर कांयच जीव ना. पळया रूख झाडां, पळया फुलां झाडां, पळया आमची सगळीं बेळे. तें उजवाड आसल्यार मात्र बरें तें फळ दिता. पळया वालचे भशेचो माटो तुमी लाया, सावळेक लाया, बरी जाता. भात तुमी लाया, सावट आसून इगाद्यांत जाता? जायना. माड लाया, मरुनो थंयसर बंदोणी रूख लाया, माड वयर येता. आयलो जाल्यार वांकडो तिंकडो धांवता. कित्याक हर एका रूख झाडांक उजवाड भोव गरजेचो. हर एका मनशाकी उजवाड भोव गरजेचो. उजो नासतना जिवंक जायना. आजकाल आमकां गॅस मेळना न्ही. गॅस बारी अप्रूप इल्लेशें मेळटा. देखून जागृतायेन आमी उजो पेटयता. गांवांत असली म्हणटात आमकां घर आसा, इल्ली पाड आसा, लांगूड कातर रान्नी घालून आमी कांय म्हणी उजो करयेत. फ्लॅटांत आसलेलें न्ही कालें करचें. हांवें एका हॉटलाक गेल्लो थोड्या दिसां फुडें. थंय वचून हांवें म्हळें म्हाका 1 प्लेट दोसे दी म्हळें, पळय दी म्हळें. ते म्हणाले दोसे नांत. कित्याक नांत? गॅस ना म्हणालो. मागीर उरले तिंडी कितें आसा? तो म्हणालो गोळी भजी आसात, आंबाडे आसात आनी काले पुरी आसात म्हणालो.
हांवें ताका विचारलें हे खंयच्यान भाजल्यो गॅस ना म्हणटात तो म्हणटालो लांकडान. खंयचें लांकूड घेवन गेलें ह्या सिटींत तो म्हणलो आमचें एक गांवांत आमच्या हळ्ळेंत एक जागो आसा तातूंत इल्लीशी खारंबार पाड आसा ती आमकां उपकारा पडली ह्या दिसांनी देखून आमी तें लांकूड कातरन इल्लें हाडचें जळचें आनी हांगा इल्लेशें बिजनेस चलोवचें म्हणलो. मोला काणूंक तो म्हणलो हे गॅसाचे समस्या येवचे फुडें क्विंटलाक 400 रुपया आशिल्ले लांकडाक आतां 900 रुपया जाल्यात आतां 1000 रुपया जाल्यात. तें लांकूड हाडन तें उजो करचें बरी आसा की इतलेशें लांकूड 1 क्विंटल जाता म्हणलो. हांवें म्हळें तर तूं हें कशें मॅनेज करताय. तो म्हणलो आमकां हातूंत लाभ आसा म्हूण न्ही कित्याक म्हळ्यार हांगा जायतीं PG आसात. PG म्हळ्यार पेईंग गेस्ट जावं रावतलीं आसात. त्या भुरग्यांक तांणी पेईंग गेस्ट रावतल्यांनी म्हळ्यार आमचे लायक गॅस ना तुमकां जेवण दिवंक जायना देखून तुमी तुमच्या इतल्याकच जेवण सोदा आनी तीं फ्लॅटांत रावतात थंयसर उजो पेटोवंक जायना देखून तीं सगळां येवन हॉटला लागीं येवन ताचे लागीं विनंती करतात आमकां सकाळींचो इल्लो नास्तो दनपाराचें इल्लें जेवण सांजेचें इल्लें जेवण दिल्यार पुरो म्हणून हॉटलाच्या लागीं तांणी उपकार मागलो आनी तो हॉटलाचो म्हणटा तांचे खातीर हांवें हॉटेल चलोवचें नातल्यार येदोळ बंद करतो. पयस पयस तावन आयल्यांत हांगा कामाक काम करतात पयस पयस तावन आयल्यांत हांगा शिकोवन आसात नातल्यार तांणी फाटीं वचचें पडटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया उजो ना गॅस ना जाल्यारय उजवाडाची करणी तो हॉटलाचो मनीस करून आसा म्हणलें सत आमी कितेंकच विसरूंक नजो. देखून उजवाड भोव गरजेचो. उजवाड कित्याक उजवाड आमकां सत शिकयता. उजवाड आमकां नीत शिकयता. उजवाड आमकां मोग करूंक लायता. उजवाड आमकां बेसांव जोडून दिता आशिर्वाद जोडून दिता. तो उजवाड आज आमी संभ्रमतांव. तो उजवाड आज आमी संभ्रमतांव. कित्याक उजवाड आमी संभ्रमतांव कित्याक जेजो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. कित्याक अंकर धांवडोंक आयलोलो उजवाड हांव. काळोख धांवडोंक आयलोलो उजवाड हांव. हांव अनित धांवडोंक आयलोलो उजवाड. काळोखाच्या अंकरांत अनितीच्या अंकरांत असताच्या अंकरांत बुडलेल्या मनशांक सताचो उजवाड नितीचो उजवाड सेवेचो उजवाड पेटोवंक आयलोलो मनीस हांव. जेजो म्हणटा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो म्हणटा हांव संवसाराक उजवाड लावंक आयलां. उजवाड हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो आनी तो उजो म्हाका आतांत पेटलोलो जायजे. आतांत पेटलोलो जायजे. कसलो उजो मोगाचो उजो सताचो उजो नितीचो उजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सेवेचो उजो. आज ह्या संवसारांत पळया गॅस ना देखून आमच्या रान्नींनी चड आमच्या पेटना. लांकडां आसलीं म्हणूंक पुरो आमी लांकडान पेटयता. थोडी म्हणूंक पुरो आमच्या लागीं आस्त्रावल आसा सण्णाक घालून कट्टे घालून पेटयता. कांय थोडी म्हणूंक पुरो आमच्या लागीं करंटाचो स्टोव आसा तातूंत आमी करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयच्यान केल्यार जर तर तो उजवाड म्हणलो ना जाल्यार हें कांयच ना म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उजवाड म्हणलो सूर्यो ना जाल्यार सोलार ना. उजवाड म्हणलो सूर्यो ना जाल्यार करंट ना. उजवाड म्हणलो सूर्यो ना जाल्यार लांकूड ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजो म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. आज ह्या संवसारार पळया गॅस कसो येना रण्यो पेटनांत पूण जाल्यार मनशाच्या जिवितांतलो उजवाडी पालवून गेला. थोडे अंतकाराचे मनीस आसात स्वार्थ खातीर आपली राजवडकी चलोवचे मनीस. पळय अमेरिका पळय इस्रायल पळय इराण थंयसर आपल्या स्वार्था खातीर अंतकारान बरोवन थंयसर झूज मांडून आसात. तेगांक अन्याय तेगांक न्याय म्हणून तिसऱ्या मनशाक अन्याय जाती आसा. हांगासर गल्फाक अन्याय जाती आसा. गल्फाच्या मनशांनी काल केला. गल्फाच्या मनशांनी कसली चूक केल्या कांयच करूं ना. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज तांचे मदें झगडें आनी कोणाकोणाच्या राष्ट्रांक थंयसर बॉम्ब घालतात आनी थंयसर मिसल धाडटात शिपाणी घालतात इस्कालांक घालतात. इस्कालांत सुमार लगभग 160 भुरगीं मरतात आनी कंपनी घालतात थंयसर संस्था घालतात बिल्डिंगां घालतात. जायतीं मोडीं पडटात. जायते रक्ताचें वळोवन येता. अंतकाराचे मनीस तांकां उजवाड म्हळ्यार कितें गोत्तू ना. अंतकारांत येतल्या मनशांक अनित अन्याय असत मात्र म्हणलें सत हांगासर जाणा जावंक जाय.
घणा जावंक जाय देखून पळय म्हज्या मोगाच्या पयसल्या गांवां वचोचें म्हणना आमच्या बोवारी आमच्या भारतांत पळयल्यार आमच्या राष्ट्रांत पळयल्यार असत आसा अनीत आसा अन्याय आसा फट आसा फटींच्या राशीर रावून राजवटकी चलयतले आमच्या आसात सो कॉल्ड कितें म्हणटात विश्वगुरू म्हणटात आमी न्ही गे फटींच्या राशीर बसोन पळया तांकां कितें म्हूण गोत्तू ना ज्ञान ना अज्ञान भरलां तांचें तें शिकप ना देखून म्हणटात गॅस ना जाल्यार व्हडणी गटारांत पायप घाला आनी गॅस वडा म्हणटात तसले मनीस ज्ञान नातिल्ले अंधकाराचे मनीस म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अंधकाराचे मनीस पळय तांकां कोणी विरोध करतलो आसा ताका कोणी सूचना दिवचो आसा ताका कोणी सांगतलो आसा जाल्यार तो लंडनच्या ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटींत शिकोवन क्वॉलिफायड जावन एज्युकेटेड जावन जल्मात रक्ताच्या खणाखणांत आनी रक्ताच्या खणाखणांत राजवट चलयलेलें रगत घेवन आयलेलो मनीस जर तो तुमी सुकोन पडल्यात तुमी काळोखांत आसात तुमी अंधकारांत आसात अनितीच्या असताच्या द्वेषपणाच्या तुमी अंधकारांत आसात तो अंधकार सोडा उजवाडाक या म्हूण तो सांगता जाल्यार ताका म्हणटात तो पप्पू ताका समजून येना बुद्ध बेप्पा म्हणटात कोण म्हणटात हे अशिकपी म्हणटात कोणाक शिकिल्ल्या मनशाक अंधकारांत कोण आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अंधकारांत तो कोण पळय सारकी वाट दाखयतात ते अंधकारांत नांत पूण पळय फटींच्या राजवटकेक अशिकपी जावन अधिकार चलयतात तांचेर अंधकार आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू आमकां कितें म्हणटा हेचे दिसा तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळोवन दी ते तुमची बरी कामां पळोवन दीत आनी सर्गीच्या बापाक महिमा दिवन दीत पळया तुमी संवसाराचो उजवाड तुमची बरी कामां मनशा मुखार परजोळ जाय कसली बरी कामां स्वताची मोगाची नितीची सेवेची ती बरी कामां खंय सत आसा थंय हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन रावत जाय खंय नीत आसा थंयसर हांवें नितीक सांगात दिवंक रावत जाय खंयसर मोग आसा त्या मोगाक साक्ष दिवंक हांवें रावत जाय खंयसर सेवा आसा त्या सेवेक आदार दिवंक हांवें रावत जाय तवळ मात्र हांव खरो क्रिस्ताचो उजवाड जावंक शकतलो म्हणल्यार समजणी आज देवाचें उतर आमकां दिता ह्या पास्काच्या वातींत हांव तुमच्यो वाती पेटयल्यो तुमी कित्याक असो संकेत कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त संवसाराचो उजवाड आमी क्रिस्तांतून उजवाड घे जाय आमचे थंय उजवाड ना काजुलो म्हणटा की संवसार म्हज्या गाणींतल्या उजवाडान दिसता म्हणटा की संवसाराक हांवें मात्र उजवाड दिवचो ना काजुल्याची फट गजाल आमी चिंतूंक जायना हांव संवसाराचो उजवाड म्हजे थंय उजवाड ना म्हजे थंय अंधकार मात्र आनी म्हजे थंय उजवाड हेजे जाल्यार क्रिस्त म्हजे सांगात आस जाय देखून जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तुमी उजवाड जाय संद्रेमा थंय उजवाड आसा आचार थंय संद्रेम दिसता आमकां संद्रेमाचो उजवाड आसा संद्रेमा थंय उजवाड ना संद्रेमा थंय काळोख मात्र पूण संद्रेम आमकां उजवाड दिता खंय तावन दिता तो सुर्यातावन घेता सुर्यातावन उजवाड घेता सुर्याचो उजवाड संद्रेमाचेर पडटा आनी संद्रेम तो पाटी दिता एका आरशाचेर आरसो आसा ग्लासाचेर टॉर्च घालो जाल्यार टॉर्च लायट घालो जाल्यार तो टॉर्च ग्लासाक पडलेलो उजवाड खंय पडटा पाटी वंटीक पडटा तशेंच संद्रेमाचेर पडलेलो उजवाड पाटी आमच्या भुमीक पडटा आनी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संद्रेमा थंय उजवाड ना देखून एक फावटी अशें घडलें सगळो लोक मागोंक लागलो पृथ्वीर फुल्ल अंधकार आशिल्लो अंधकार काळोख म्हळ्यार काळोख देखून उजवाडा खातीर मागोंक सगळो लोक दिंबेर पडलो हात उबारून ह्या लोकान देवा लागीं मागणें केलें आनी देवान तांची मागणी आयकली देव उमावळ्ळो आनी उजवाड सूर्य धाडलो सूर्य आयलो लोकां बारी खुशी जाली लोकांनी डान्स करूंक सुरू केलें डीजे वाजोवंक सुरू केलें आनी संतोश बरी जालो आनी निमाणें सांज आयली काळोख पडलो आनी डीजे करतलो सगळो संतोशान नाचतलो सगळो लोक दिंबेर पडलो आनी परत देवा लागीं मागोवंक सुरू केलें आनी ह्या वेळार सूर्य म्हणालो हांव बुडोवंक येता संद्रेमा तूं उजवाड दी म्हणालो आनी संद्रेम म्हणालो हांवें खंय उजवाड दिवचो म्हजेर उजवाड आसना तवळो
सूर्य म्हणालो भियेनाका संद्रेमा म्हजें लक्ष उजवाड घे आनी अंधकारांत असलेल्या ह्या लोकांक दी. आनी तशेंच करूंक लागलो संद्रे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आज जेजो म्हणटा तुजे लागीं उजवाड ना जाल्यार वडना कन्ना म्हजें लक्ष उजवाड घे. म्हजें लक्ष ह्या देवाचें उतरां मारिपा तुका प्राप्त जाता. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिणें सालींत कुर्सार वरयलेल्या त्या रक्ता मुखांतर उजवाड तुजें तें प्राप्त जाता. तो उजवाड घे, उजवाड घे. मदर तेरेसा थंय उजवाड नातुल्लो. तिणें उजवाड कोणातावन घेतलो? क्रिस्तातावन घेतलो, सोम्यातावन घेतलो आनी कोणाक थंय वांटलो? अंधकारांत असलेल्या खोडकारांतय, अंधकारांत असलेल्या पिडेस्तांतय, जिविताची सगळी दिशा, जिविताची सगळी आशा सणलेल्या पिडेस्तांतय तो तिणें उजवाड फांकलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून आज आमी अंधकाराच्या आमच्या भारतांत, अंधकाराच्या आमच्या समाजांत, अंधकाराच्या आमच्या ह्या संवसारांत पळया उजवाड जावचे प्रयत्न करीत. सताचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, नितीचो उजवाड, सेवेचो उजवाड जावचे प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हणलें सत आयच्या पास्काच्या परबे दिसा देवाचें उतर आमकां दिता. आनी एक संगत आसा, आनी एक संगत आमी पळयता आयच्या दिसा. कसली संगत ती? उजो पळयलें आनी कितें? उदक हांगासर आसा. उपरांत आमी बेजार करतले उदक, उजो आनी उदक. मनशा कुळाक उजो कितलो गरजेचो गी त्याच मापान त्याच मापान उदकय गरजेचें. उदक नातल्यार वाचोंक जायना. कशें उजवाड नातल्यार जायना, उदक नातल्यार जायना. देखून उदकय भोव गरजेचें. हर एका प्राणीक, हर एका पक्षींक, हर एका रुखाक, हर एका झाडाक, हर एका मनशा कुळाक उदक भोव गरजेचें. उदक जीव दिता, जिवीत दिता. पळया उजोय जिवीत दिता, सुकल्यार जिवीत काडूंक काडटा. उजोय जिवीत दिता, सुकल्यार उदक जिवीत दिता, सुकल्यार जिवीत काडूंक शकता. दोनांक ती पदवी आसा. जीव दिवची, जीव काडची पदवी उज्याक, जीव दिवची, जीव काडची पदवी उदकाक आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आज ह्यो दोनी संगती आज हांगासर आमी आचरण करता आसतना उदक कित्याक आमी आज संभ्रमता? कित्याक म्हळ्यार जेजो म्हणटा हांव जिविताची झर, हांव जिविताची झर. तुमी ताने येयल्यानो उदकाशी येया. तुमी ताने येयल्यानो देवाच्या मोगाक ताने येयल्यानो, देवाच्या नितीक ताने येयल्यानो, देवाच्या सेवेक ताने येयल्यानो, देवाच्या सताच्या वाटेक ताने येयल्यानो तुमी मुजेशी येया, उदकाशी येया आनी हें उदक पियेया. हें उदक पियेया आनी हें उदक पियेल्यान कितें जातलें? तुमकां तान लागची ना. तुमी जिविताची झर जावन फुटतेल्यात, जिविताची झर जावन तुमी फुटतेल्यात. जिविताची झर, द फाउंटन ऑफ लायफ, फाउंटन ऑफ लायफ, यू विल बिकम द फाउंटन ऑफ लायफ. म्हणजे मोगाच्या जिविताची झर जावन बदलतेल्यात. आनी तुमच्या लागीं आयिल्लें सक्कड तें जिवीत जोडटलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ऑनलायनीर आमी मस्त मिसां धरता, थंय आराधना करता. पळया थोडे फावटी तांची कमेंट्स आसात थंय. पळया जिविताची सगळी सुखीदाड म्हजें थंय आसली, पण देवाच्या उतरा वरवीं म्हजें थंय जिवीत परत किरललें, परत जीव आयलें. देखून तुमकां दिनवास म्हणून थंयसर बरयतात. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतरा वरवीं सुखीदाड पडलेलीं काळजां, सुखीदाड पडलेलीं मनां, सुखीदाड पडलेलीं कुटुंबां परत जीव जाल्लीं आसात. जिवीत थंयसर फुलोन आयलेलें आसा आनी फुललेल्या जिवितांत येतेच प्रतिफळ लाभलेलो आसा. देखून म्हाका आनी तुका जबाबदारी आसा, हर एकल्यान आमी जिविताचें उतर जावंक जाय. पळया सुखीदाड पडलेल्या एका मथीक, सुखीदार पडलेल्या एका मनशाच्या जिवितांत, सुखीदार पडलेल्या एका कुटुंबांत, सुखीदार पडलेल्या एका व्यक्ती थंय आमी जीव दिवचे, जिविताचे झर जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी आयकता, देखलें हांवें उदक देवळाच्या उजव्यातावन वळोवन येवचें. पळया सर्वेस्पराच्या कुर्सातावन, सोम्याच्या कडवळातावन थेंबे थेंबे देवान आयलेलें रगत तें उजव्या कुशीन देवान आयलें. ताका जायतें उदक मेळ्ळें. तें पांयाच्या गांठी पर्यंत आयलें, दोंपरा पर्यंत आयलें, तें पेंगटा पर्यंत आयलें, गोमट्या पर्यंत आयलें आनी म्हाका बुडता पर्यंत तें वळोन गेलें आनी व्हडली जिविताची न्हंय जावन ती बदलली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पळया देखून आमी हर एकलो पळया
ज्या जेजूच्या जिविताचे झरींतले सागतावन तेदना आमी जिविताची झर जावन व्हडली न्हंय जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. पळया आमच्या भारतांत एक गंगा न्हंय आसा, गुत्ता तुमी गंगा न्हंय आसा. ही गंगा न्हंय अरुणाचल प्रदेश हिमालयातून उपजता. ती उपजतना बारीक थंयतून बारीक भायर सरता. बारीक भायर सरतना ताका उरिल्ली व्हाळां उरिल्ल्यो न्हंयो सगळी कुडसोतात आनी लगभग 2525 किलोमीटर ती पयन कर्ण वेस्ट बंगालाच्या बे ऑफ बेंगॉलाक बंगाळा कोल्लेक थंयसर जॉयन जाता. कळ्ळें की बारीक जावन सुरू जाल्ली न्हय वेस्ट बेंगॉलाक जॉयन जाता आसतना ती कितली रुंद आसा कळटा तुमकां? लगभग 5 किलोमीटर रुंद एक न्हंय 5 किलोमीटर. हांव आदले फावटी बिहाराच्या बागलपुरा गेल्लो आनी थंयसर बागलपुरांत विक्रमशिला सेतू म्हणलो एक ब्रिज आसा. विक्रमशिला सेतू आनी तो त्या गंगा न्हंयक आसा. कितलो किलोमीटर आसा? 4.7 4 किलोमीटर 700 मीटर 4.7 किलोमीटर एक ब्रिज. कितलो लांब सगळ्या न्हंयक आड. हांवें न्हंयचेर दिश्ट घाली आनी न्हंयच्या एका पंथाक उदक आसा आनी एका पंथाक उदक आसा. न्हंयच्या एका पंथाक उदक आनी एका पंथाक उदक वळटा आनी थंयसर न्हंयच्या मोदें पळया थंयसर जायती कृशी आसा. थंयसर बार्ली गोंव थंयसर रागी थंयसर जोळा असली कृशी एकऱ्याकाटल्यान फुल्ल त्या न्हंयचें मोदें. गिमान मात्र पावसांत सगळी न्हंय वळटा पूण बगलेक मात्र आतां गिमांत उदक वळटा. पळया समृद्धी. कित्याक म्हळ्यार हिमालयातावन धरलें अरुणाचल प्रदेशांत धरलेली सगळी माती आनी फलवत्त भरीत इठाळ माती आनी रेंव ती घेवन येता आनी येता आसतना ती सगळी रासकल वता आनी थंयसर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो इतली कृशी जाता ती पळोवंक दोदोसकाय. आनी त्या सुवातेर थोड्यांनी टेम्पररी घरां बांदल्यान पळया गिमशिल्ल्या दिसांनी जायपूर तें बेळ्ळें पावसिल्ल्या दिसांनी जायपूर तें उदक. पळया आमच्या पटलांत हांगासर आसा पटलांत गोता पुत्तिगे पटलांत थंयसर आमी गेल्या जाल्यार पावसान फुल्ल उदक सगळें. आतां तुमी गेल्या जाल्यार थंय भाताची कृशी आसा पावसान ना. कित्याक म्हळ्यार ती माती तितली इठाळ ती न्हंय मात दिवंक शकता. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज गंगा तितली बरी इठाळ आनी इतली फामाद न्हंय जावंक शकल्या जाल्यार कित्याक ताचे ती आसली ती माती ताचे तें आसलें उदक विस्तार रितीन 2525 किलोमीटर ती व्याप्त म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. तशेंच आमची जिवीती जर तर देवाच्या उतराचेर देवाच्या मोगाचेर सोम्याच्या मोगाचेर सोमी जिविताची जर ह्या झरींतलें सागतलो ह्या झरींतलें पियेतलो आनी ह्या झरींतलें हांव जियेतलो म्हणून जर तर जिविताची जर आपणाची करून घेतली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो उजवाडाच्या जिवितांत हांव फुलोवंक शकतलो. उजवाडाच्या जिवितांत हांव जियोंक शकतलो. उजवाडाच्या जिवितांत जेजूक साक्ष दिवंक शकतलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आज उदक आनी उजो दोनी आमी आशिर्वादीत करतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ह्या एवकरिस्ट ह्या पास्काच्या जागरण्याच्या समयार ह्यो दोनी संगती सांगाता मेळटात. उजो आनी उदक येदाळे सांगाता येयल्ले आसा. उजो येताना उदक आसना. उजो भिरांकूळ आसा जाल्यार उदक गडये भितर हाडटा. फाटल्या थोड्या दिसांनी भिरांकूळ दग पडली म्हणल्यार भिरांकूळ गडये भितर बांयतलें उदक सुकलें न्हंयतलें उदक सुकून गेलें. कित्याक उजो आसा तेन्ना उदकय मायक जाता. केन्ना उदक आसा उजो लागीं येना. उजो आनी उदक केदाळ लागीं आयलें ना. पडो आयच्या राती उजो आनी उदक दोनी लागीं येतात.
दोनीय लागीं येतात. कित्याक म्हळ्यार आयच्या राती जेजू जावन आसा उजो, जेजू जावन आसा उदक, जेजू जावन आसा उजवाड, जेजू जावन आसा जिविताची जर. देखून आमी दोगांय आमी आमकां दोनीय रितीक आपोवणे आसात. आमी आमचे थंय उजो आसा, उजवाड आसा, आनी आमचे थंय उदक आसा, जिविताची जर आसा. देखून आमचो मेस्त्री उजवाड आनी आमी ताच्या उजवाडाची नेकेत्रां जावंक जाय. आमचो मेस्त्री जिविताची जर आनी आमी त्या जरीची वळां वा न्हंयो आमी जावंक जाय म्हणले सत देवाचें उतर आमकां दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आमी कितें करूं येता? उजवाड जावंक कितें करी येता? उजवाड जावंक जेजूच्या साळावळीन जेया. जिविताची जर जावंक कितें करी येता? जेजूच्या साळावळीन. साळावळ कशी जावची? साळावळ कशी जावची सांगा? हा, एकामेकाची साळावळ कशी जावची? एकामेका पळयल्ल्यांत न्ही की एकामेका पळयल्ल्यांत साळावळ जाता. सदां पळयलें जाल्यार त्या मनशाची साळावळ जाता. ओके. दुसरें साळावळ कशी जाता? एकामेका उलयल्ल्यांत. देखून कितली साळावळ म्हळ्यार कितलें चड तूं उलयताय, कितलें चड तूं फोन करताय, कितलें चड तूं फोनार गोवन आसताय, त्यात मनशाक लागीं साळावळ सडटा. आनी कशें साळावळ सडटा? आनी एक तूं कितें आयकताय, कितलें आयकताय त्या मनशा उलयतल्या मनशा कितलें आयकताय, तुजी साळावळ सडटा. देखून आमी जेजूक पळोवंक जाय. दिसपट्ट्या युकरिस्तान देवाच्या उतरान जेजू पळोवंक जाय. जेजू लागीं उलोवंक जाय. आमी उलोवंक जाय. निरंतर मागण्या रुपी जेजू लागीं उलोवंक जाय. जेजूक आयकूंक जाय. आमी ध्यान रुपी मेडिटेशनांत मौन रावन जेजूक आयकूंक जाय. जेजूचो थाळो आयकूंक जाय. आनी अशें आमी आयकल्ले वरवीं, उलयल्ले वरवीं, पळयल्ले वरवीं आमी जेजूच्या साळावळीन जियेता आनी जेजूचो उजवाड आमचे भितर भरता आनी परजळी जाता. सताचे, मोगाचे, नितीचे मनीस जाता. अंधकाराचे, देवसाराचे आमी जायना. राग, मोसो, द्वेश आमचे थंय रुतां जायना. अनीत, अन्याय आमचे थंय येना. आनी अशें आमी उजवाडाचे जाता. सुम्याच्या साळावळीन वाडटा, उजवाडाचे जाता. आमचे थंय जिविताची जरी पुट्टात. जिविताच्या जरींत आमी हेरांक जीव दिवंक शकता. म्हज्या कुटुंबांत पतीनेक, पतीक, भुरग्यांक, आवय बापायक, भाव भयणीक, कुटुंबादारां, शेजाऱ्यांक, कश्टतेल्यांक, सगळ्यांक हांव एक जिविताची जर जातलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे दांबी आमी सगळीं आज उजो आनी उदक जेजू आमकां दिता. पास्कांच्या जागरणेक कितेंच ती लागीं आयली नात, पूण उजो अंधकार दवणूचो, उदक नासतल्या जिविताक जीव दिवचे. ही दोनीय म्हजे थंय रुतां जावंक जाय. असली कृपा, असली देणी, असली जाणवाय, असली गिन्यान फुडल्या दिसांनी जिवंत जेजू म्हजे थंय भावो करूं दी. आनी अशें अंधकारान बुडलेल्या संवसारान उजवाड, जिवनांतलेल्या संवसाराक जिविताची जर जावंक तुमी आमकां आतां दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. आतां तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो संभ्रम. जेजून आमचे खातीर जोडून दिल्लें नवें जिवीत पवित्र स्नानांत पयले फावटी आमकां मेळटा. देखून आतां येजक पवित्र स्नानाचें उदक आशिर्वादीत करता. उपरांत पवित्र स्नाना वेळार केल्ल्यो आंगवण्यो आमी नव्यान करता आनी पवित्र उदक आमचेर शिमटयतात. अशें क्रिस्ता थंय पथक मरोवन नव्या जिणेक उठल्या म्हूण आमी परगडटा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्राच्या उगडा सागर ज्या उदकाचेर आमचे शिवर घडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हणून सरस्पर आमच्या देवा लागीं मागोवया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतिल्ल्या पवित्र आत्म्याक विस्वासी रावंक तोच आमकां कृपा दिवं.
सर्वेस्पर देवा आमच्या बापा, या भोव पवित्र राती आमी तुझी भुरगीं जागरण करता. अजपांनी तुवें आमकां रचलाय आनी अदीक व्हड अजपांनी तुवें आमकां सोडयलाय. आजो आमी ह्या जागरणेन दिनवासी काळजान उगडास करता. तर कणवळ्यान आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडीक जीव भरूंक आनी तें नितळ करूंक तुजें काकुळटीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परचेक तुवें गुलामपणांतलीं सोडयलीं आनी आरण्यांत तिजें तान बगयलें. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यान परगटलें. सगळें शेजून जोर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड चल्ले आमचें सैब पुना जल्माच्या नाण्यान तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतलेल्या पवित्रांचो उगडास जावं दी आनी हे पास्क परबे समोर पवित्रान घेतिल्ल्या आमच्या भावा भयणीचो संतोश आमकां वांटो मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आतां फॅन ऑफ करा, फॅन ऑफ करा. सगळी वाती पेटया, पास्कांच्या वाती तो कोण बडे 2 जण पेटया आनी सगळें एकामेका पास करा. बरं प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पास्काच्या गुठा वरवीं जेजू सांगता नव्या चिन्याची चाल आमी धरच्या खातीर ताच्या सांगता पवित्रानान आमकां निकेपिल्ली त्या पासून प्राजीत काळाची दंडण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्रानाच्या समोर सैतानाक आनी ताच्या खामाक फाट करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चक्री करूंक उतार दिवन आमी केल्ल्यो बसण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात. सैतानाक तुमी पाठ करतात मू वय हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात मू वय हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक पाठ करतात म्हूण वय हांव पाठ करता. देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशें जिवच्या खातीर तुमी पथकाक पाठ करतात मू वय हांव पाठ करता. पथकांचे गुलाम तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फसलोण्यान तुमी पाठ करतात मू वय हांव पाठ करता. सैतानाक पथकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात मू
वय हांव पाठ करता. सर पदवेदार देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाक तुम्ही सत मानतात मू. वय हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताजो एकलोच पूत आमकार मरयेतावन जल्मलो, ताणें करस्मरण सोंसलें, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यान तो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. या आमच्या सुम्या तुम्ही सत मानतात मू. वय हांव सत मानता. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जिवाच्या देण्यार पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत मानतात मू. वय हांव सत मानता. कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकचार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी सस्नाचो जिवीत तुम्ही सत मानतात मू. वय हांव सत मानता. तर आतां आमी उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिल्ल्या त्या पातकांचे मोक्षणे आमकां दिलां. ते सर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तांक सस्नाचो जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुम्ही वाती पेटून रावचे हे वक्ता हांगासर आमी पवित्र केल्लें उदक आगमेन दिसणयता. हे संदर्भार जपतें गीत गावचें. देवाळाच्या उजव्याता वाळून येचे आणि कोणास शिये ते उदक पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. सुशिनी तेळ उकासरी एक मेरू अत्रिक्ता तसे आत्मो बोसो तुका लालेता ये देवा देखले हावे उदा देवाळाच्या उजव्याता वाळून येचे आणि कोणास शिये ते उदक पावले ते सोमेस बचाव झाले
सर्वेस्परात जय जय सर्वेस्परात जय जय. पाती फलवया आणि उभी राहा. देवस्तुतेचो 6थो भाग. आता भवार्थाची प्रार्थना आरंभ जातात. उपरांत 6थो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवाधर्म काणिकेच्या गिताचो प्रारंभ जाता आनी मिसाचें बलिदान मुंदरून वेता. ह्या भागांत भक्तीपणान वांटो घेवया. मोगाचनो जेजूच्या मरणांतावन पुना जिवन उठल्या आनी आमकां ताच्या पुना जिवनपणान वांटेली जावंक अवकाश करून दिल्ल्या काळोखांतान उसवाडाक असतावन सताक मरणां जावन जिविताक उतरल्या जेजू मुखांत्र आमची प्रार्थना बापा लागीं उसारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलून वरच्या पापा लियो सोर घोवड्यांक याजकांक धर्मीक भावा भयणींक लायीक मिशनरींक तुजे सक्तेन भर. तुजे सोडवणेचें येवजन तशेंच जेजूचें पुनर्जीवनपण सारके रितीन संवसाराक परगटच्याक बरवशाचो संदेश हर एकल्याक दिवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आमचो देश चलोवन व्हरच्या सर्व इराजकी फुडाऱ्यां पासत आनी आडळत्या अधिकारी पासत मागता हांव. दुबळ्या धाकट्यांतय तांचे सेवेन बरवसो दिवच्याक आनी निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करून बरें आडळतें दिवच्याक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी पिरगजेंतल्या गवळी परिशद सरू संघटनाच्या साद्यांक तुका समर्पित हांव. क्रिस्ती लोकांच्या बरेपणा खातीर सर्वांनी वावरूंक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संतोश आनी संदेशितांनी मानवनाच्या कार्यांनी दिवंक तांकां तुज्या देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी पिरगजेंतल्या सर पिडेस्त भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांणी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालून आपले कश्ट धैर्यान सोसून बरवशाचे जिवी जिवंक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत तांचेर वळो म्हूण मागता. बापा आमची मागणी निराशेन जियोनच्या जिवितान सलवणी आपणायल्या समस्याच्या गोंदळांत सांपडून मतीचें समाधान होगडायल्या सर भावा भयणी पासत मागता. तांणी मरणाचेर जायत वेल्ल्या जेजूचेर भावार्थ दवरून भरोशाचे व्यक्ती जावन जियोंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी एवकरिस्टच्या मेजा भोवरी आमी जमो जाल्या वाजता पुनर्जीवन जेजूक आमी सेवतना सोम्यान हाडुलो संतोश बरवसो शांती मोग सर्वांक परगडच्याक सर्वांक मिसमच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी पुनर्जीवन जाल्ल्या ह्या दिसा इस्रायल अमेरिका आनी इराण सुम्येच्या उसवडान भरून बेगीनस हें झूज रावोंक आमी मौनपणी मागया.
दयाळा बापा, आमची मागणी तूं दयेन स्वीकार कर. उसारणांतल्या आमच्या काळजाचे अत्रेक तुका कळीत आसात ते तुका आतां समर्पित हांव. सदांच पुना चिवनपणा बरोवशान हे संवसारीक जिवीत पळाबरीत रितीन जिवंक आमकां कृपा लाभय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, आयची मिसां हे बरी आसात. सर्वपुरा देवान स्वामी जेजू क्रिस्तान आपणा केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गासान विस्बटयतात. ग्रेटा रोड्रिगेस असम सांवडो, स्टीबर्ट डिसोजाच्या उगडा सागर गामिस्तिता शालेट डिसोजा मुडबिद्री अर्गासान विस्बटयतात. फेलिक्स लोब आनी कुटाम फतिमावाडो, एडविन जानेट डिसोजा आनी कुटाम आसम सांवडो, जीवन अनिता डेस आनी कुटाम कार्मेलवाडो, संतोष प्रीति रोड्रिगेस वेलंकनी वडो, जसिंता निमेलोनी कुटाम वेलंकनी वडो, जेन आणि जोनिटा डिसोजा कार्मेल वडो, आयरीन रोड्रिगेस आणि कुटाम रुसाई वडो, बिंदू मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटाम वेलंकनी वडो, गॉडविन डिसोज आणि कुटाम वेलंकनी वडो, आली शेट्टी आणि कुटाम मुंबई, दिव्या शेट्टी कॅनडांत PR मेळच्या खातीर कॅनडा, लुईस आनी फिलोमेना फर्नांडीस मिलार मायवाडो, फ्लाविया डिमेल्लो आनी कुटाम नित्या दरवडो, दीपा मस्करेनेस आनी कुटाम मंती मायवाडो, प्रमीळा जॉन पिंटो आनी कुटाम मंती मायवाडो, फ्रांसिस एवलिन गॉन्साल्विस आनी कुटाम वेलंकनी वडो, रोशन रोड्रिगेस आनी कुटाम लुड्स वडो, डेनियल वस आनी कुटाम मिलार मायवाडो, मेरी अरन आणि कुटाम कोसेस वडो, एवजिन डायना रोड्रिगेस आणि कुटाम वेलंकनी वडो, विल्सन रीना डिमेलो आणि कुटाम अबुधाबी, सियान रोड्रिगेस कार्मेल वडो, जोसेफ रोड्रिगेस आणि कुटाम असम संवडो, बुरी भलायकी लभलेल्या अर्गासान विस्बटयता जॉर्डन फर्नांडीस रुसाई वडो, अर्गासान विस्बटयता वेरोनिका मस्करेनस आणि कुटाम नित्या दरवडो, अर्गान तेसां बसूद मिसबटयता डॅरन आणि डेझलिन फर्नांडीस कुलशेखर मंगळूर. हे सर्व बसूद मागया आम्हा समेस्तां बसूद मागया हे मिसाच्या बलिदानांत भक्तीन वांटिली सावया.
काशेव नासा जिणे पयना सेवा तुझी करूंक येता सगळ्या तुझ्या शेतांत पावरूंक काशेव नासा जिणे पयना सेवा तुझी करूंक येता दुखल्या धक्क्या मध्ये तुझे रूपणे देखता देणी तुवें दिल्ली मोगान वांटून घेता बापा कितें सुना ह्या संवसारांत आमचे व्हडले आसा जे कितें आमचे आदी तुवेंच दिल्लें उस्वास सेवचे वारे आमचे तें काम तुजेच देणें दाबोटा जरोन मरोन हाडला सर्वोच हे जिणे बापा कितें सुना ह्या संवसारांत आमचे व्हडले आसा जे कितें आमचे आदी तुवेंच दिल्लें उस्वास सेवचे वारे आमचे तें काम तुजेच देणें दाबोटा जरोन मरोन हाडला सर्वोच हे जिणे म्हज्या भाऊ भयणीनो मुच्यांनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपा मानत असलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन मोहिमेक आमच्या नेट्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वस्पर मानून घेव सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी माई पासान मानून घे पास्काच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय तर तुज्या दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता वकात जायसें कर हें मी मागता तुज्या पुतां जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वसूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर काळी आमी तुका वाकडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम राती तुजे महिमेची कीर्तनी वाखाणी वरच्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलो निरपदी मेंढरो संवसाराची पाप काडटा तो आपूण मरणा ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जिवान जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादा उल्लसता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदळबार निरंतरी गायता तुझे मोका दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुझ्या वैभवान
सगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सगी तुका जय जय असल्या दिनवासी काळसान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी आडल्यान ती तूं मानून घे तूं तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती देणी भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अख्ख्या पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ त्याच परी आमी ती भेटयता तुझ्या चाकरां लियो आमच्या बागेन बापा बसत पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बसत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तोच करो बाबत सांबाळटल्या आनी सिकयतल्या बसत सर्वेस्परा आम्हा सर्वां तुझ्या साकरां आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससनाच्या जिवांनी खरा देवा तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात आमी समरमता आनी त्याच जेजू क्रिस्तचे आमच्या स्वामी आनी देवाचे सदां संवकारमय मरयेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पती भाग्यवान जुझेक तशेंच भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब सुवांव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमोन आनी थद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्लिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेन्स क्रिसोगन जुवांव आनी पावलो कोस्मा आनी दामियो ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुझ्या मुनियरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सस्नाच्या ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडिल्ल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी मानतात असलें बलिदान जावन निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्यास्पत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोदच्या आदीं ताणें उंडो आपल्या पवित्र हातांनी घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळ्यान उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयाच आनी खायाच ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेचपरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स आनी सस्नी करारचें रगत पत्कांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवचलें
એ મુજા વગડા સાખરા છે. Bawart sugut ami pergejau Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu novyane tolo बापा आम्ही तुझे मनियरी आणि तुझी परसा तुझ्या पुत आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टा मरणासो पुन्हा जीवनपणासो आणि सर्गात चढण्यासो भक्तीपणी उगडास करता आणि तुम्ही दिल्ल्या चैत्य देण्यांतली महिमेमोन देवा आम्ही तुका समर्पित ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली व जिविताचो उंडो आणि सडवणीची खालस अजे तू प्रसन्न जावन तुझी दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या नितीवान सगळ्या आबेलाची देणी बावर्ताच्या बापा अब्रामाचो याज्ञ आणि तुझ्या या जगा मेल्किसदिकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली त्याचपरी यो बलिदान तुका मानो सर पदवेदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सरका तुझे मुखार व्हरूं म्हणून आमी खलतेपणी मागता अशें या वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक तुझ्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा बहिणीची काकूळट करे बवरताची मोर आसून ती आमच्या दी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमी अबादक्यांक तुझ्या गणित काकूळटीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फोव तें पडें नाका पूण आमची पदकां बोगस आनी जुवांव स्तेपन मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलिन पेद्रो पेलेसिता परपेत अगाता लुसिया अग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेज तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय करे क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं तेजे उद्देश सरस्पर ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रसून जिवानांनी आशिर्वाद भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याची जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना मगाळ बाबा बहिणीनो आमच्या सुम्यान शिकेलें प्रार्थन तिरगेन म्हणुया तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पडटो तशी आमची पात्रां बोगोस आनी आमकां काळजी पडो दिव नाका
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्कय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदराचे जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा अत्रेक दिल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. राजमूर्ती पृथ्वी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं चियेता राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत. देवाची शेळी संसाराची पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची सेली संसाराची पाप काडटा ती सेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे वाग म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तुम्ही ओ संस्कार फक्त जिभेर मात्र सेवसो आतां न्ही जिभेर मात्र निमोजीन दवरचें. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದು. ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
सदांच म्हाका ना खायका ना बेबिरान गोरवोशान भरताय म्हाका काळजान म्हज्या येताय तूं संगी म्हज्या रावताय मोगान तुज्या सोमिया हो जीव म्हजो भरला सेवच्याक तुका धन्या शांती सागोर गोवाच्या सांबाळताय भद्रन देसो मोहर पागोर भावार्थान पिरूर येताय कष्टान तूं म्हजो आदार रावतो म्हजे बराबर लाभय तूं करपी शिव काळजान म्हज्या येताय तूं संगी म्हज्या रावताय मोगान तुज्या सोमिया हो जीव म्हजो भरला सेवच्याक तुका धन्या अत्रेगार हांव रागोन आसा जेजू जीवन जाला संतोष पावया पुनर्जीवन क्रिस्ता गितांत गावया मरणाच्यो पातकाच्यो सांखी तुटोन सोमी उठला परस वयते वंसावून हालेलुया 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 जीवन क्रिस्ताक जय जय हालेलुया 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 जीवन जेजू जय जय हालेलुया 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 जीवन क्रिस्ताक जय जय हालेलुया 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 जीवन जेजू जय जय हालेलुया
खुर्शान बापाजशी हाडू खुर्सा पोरयान जेजू कालतो जालो ताका उठोवन बापान मोनातावू ताकी मनशा कुळासर उगडलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन ख्रिस्ताचे जय Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन जेजूचे जय Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन ख्रिस्ताचे जय Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीवन जेजूचे जय Alleluia. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजान भर आनी ह्या परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून मागता. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुखाशेनो तुमकां समेस्ता ल्हानांक तशें व्हडांक गांवांत तशें परगांवांत असलेल्या समेस्तांक प्रती रितीन भुरग्यांक युवसणा वडिलांक मलगड्यांक इश्टा मित्रांक आनी प्रती रितीन ऑनलायन हे संभ्रमांत वांटिल्ली जाल्ल्या तशेंच मिसान आसतना झुजा वरवीं कस्टोनासच्या गल्पाच्या सर्व भाव भयणींक तशेंच इस्रायल गांवच्या सर्व भाव भयणींक आनी झुजा राष्ट्रांत कस्टोनासच्या सर्व भाव भयणींक ह्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या पास्का फेस्ताचे उल्हास पटयता. जिवंत जेजू आमचो बरवसो तो आमकां निराशी करिना. आमच्या कश्टाक कंतांत तो आमकां दय दिता आनी आमकां बळवंत करता आनी जय जोडून दिता. ह्या आमच्या समयाच्या जिवंतपणाचे संभ्रमाचे उल्हास तुमकां बडयता. तसो समी जेजू क्रिस्त तुमकां आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हण मागता. प्रती रितीन गल्फांत असलेल्या सर्व भाव भयणीनो आमचें मागणें तुमच्या खातीर आसा. तुमच्या कश्टा कंतांच्या काळार आमचें मागणें तुमकां एक ढाल भशेन दय दितलें, सांबाळटले आनी तुमकां सुडका सुडवण जोडून दितलें. तसो जिवंत क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. हेची देवस्तुती सोलोन वेल्ल्या समेस्त असो, तांकां पाठिंबो दिल्ल्या देवस्तुती आयोग असो, अपुरबायेचें गायन केल्ल्या समेस्त गायन मंडळीच्या संदेशो, तांकां तरबेत केल्ल्या कोयर मेस्त्री हेरल्ड तावर असो, वजंत्र केलेल्या ग्लॅनिस मार्टीस असो, वेदी सेवा केल्ल्या सर वाल्तार भुरग्यांसो, तांकां तरबेती केल्ल्या आयशल डिसोजा आनी विवियन संतोष रोड्रिगेज असो, भोवसबीत कर्ण अल्तार सजयलेल्या तिनी कॉवेंताच्या धर्म भयणींसो, सुपिरियर मेबल क्राइस्ट किंग कॉन्वेंट, सुपिरियर लर्नी क्रास्ता होली रोजरी कॉन्वेंट, सुपिरियर लुडविना गुडशेपड कॉन्वेंट आनी तांच्या सर्व धर्म भयणींचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तशेंच तांकां सांगात दिल्ल्या समेस फिरगसकारांचो उपकार बावडटा. वाड्या वारसवेच्या वावराक येवन वर्त्या मापाचो आदार दिल्ल्या वाड्याकारांचो, गुरुकारांचो, फिरगस गोडी परिस्थितीच्या संद्यांचो, संघ संस्थेच्या संद्यांचो, उपाध्यक्ष राजेश डिसोजा, कार्यदर्शी अनिल लॉरेन्स डिकुना, संयोजक संदीप रोड्रिगेज आनी सर्व तिणी आदार दिल्ल्या समेस्त असो प्रति लुसीबाई, जॉयसन डिसोजा, उमेश भारती, सुमित्रा, मेलविन लोबो, प्रिन्सन रेगो आनी आयुष मस्करिनस तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्त असो उपकार बावडटा. अपुरबायेचें जेजूच्या जिवंतपणाचें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आयच्या दिसा वरती मिनत काडलेल्या ICMच्या संदेशो आयच्या सकाळी हांवें सांगिल्लें संजय भितर तांणी सगळें रेडी केलां तांचो आनी प्रती रितीन जॉर्डन फर्नांडीस, फियोना तशेंच निशांत तावरो हांचो, तशेंच तांकां कुमक केल्ल्या राजा डिसोजा, वालेरियन रोड्रिगेज, तशेंच प्रती रितीन हे सगळे हांगासर मंडळ करच्याक वरती मेहनत काडलेली आसा. रॉबिन्सन लुईस हांचोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं. हेच्या संभ्रमी मिसाचें बलिदान भेटोवन भाग्यवंत हप्त्याचें तशेंच वर्सभर आमच्या गरजांक पावोवचें आमचेच मनादी बाब दीपक नरोना
बापान सो काळजांत उपकार बावडता तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांगे तळे पडून अभिनंदन पडोवया आमच्या भुरग्याचें तवळ तवळ येवन आमच्या गरजेक पावतात तुमकां देव बरें करूं मग येवन दत्ताच्या देवस्तुतेचे चित्रीकरण करून लय प्रसार केल्ल्या दिव्यवाणीला यूट्यूब चॅनल तुजो प्रबंधक मनेस्त अनुपम फर्नांडीस अविनाश फर्नांडीस आनी तांच्या संगती असो काळजांत अनुपकार बावडता तांकां देव बरें करूं मग येवन दत्ताच्या देवस्तुतेक उदारपणान कडे आबोली हाडून दिवन आदार दिल्ल्या मुद्दम मिसां दिवन दान दिल्ल्या कुमक केल्ल्या सुमेस्त असो उपकार बावडता पहिल्या सकाळीचे मीस सकाळी 8 वरार आसतलें ह्या मिसा उपरांत तुमकां आगमेंत व्हरूंक अवकाश आसा आतां कोणी आगमेंत व्हरूंक नजो हे मतीन दवरचें आतल्या इतराच्या मिसांची मसांचेर जाल्लें तुम जाल्लें दान मीस नोवेन आनी पवित्रलाची मागणी सवय दवरा देवी ककुडसो तेर्स 11:30 वरां सक्रामेंत जारादान 10:30 वरां सक्रामेंत जारादान 11:30 वरां मिसाचें बलिदान आनी उपरांत नोवेन उपरांत भक्तिगांग जेवण देवस्तुती आनी जेवणाची मंडवळ पंपय मयवाड्या घरां येवन सो आयतार पास्काळ असो दुसरो आयतार देवी ककुडचो आयतार जावन आमी संभ्रमता येवच्या आयतारा सकाळीं 10 वरां थावन दनपारां 2 वरां पर्यंत तशेंच सोमारा सकाळीं 8:30 तो दनपारां 2 वरां पर्यंत भुरग्यांक समर कॅम्प हांगासर आसा केला तशेंच 14 तारीखेर मंगळारा दोतोनीच्या शिक्षकां सांगता भुरग्यांक पिकनीक आसा केला सर भुरग्यांनी तशेंच शिक्षकांनी समर त्यांची नांवां वाचून सांगता दयकरन फुडें येवन मुर्दमाच्यो वाती प्रधान जगातान स्विकार करच्यो किशोर फर्नांडीस फातिमा वाडो एंटनी रोड्रिगेस असमसा वाडो लुइजा डिसोजा रुजाई वाडो एंटनी आनी जस्पिन मेनेजेस फातिमा वाडो जसिंता डिमेल्लो वेलंकनी वाडो रेशल रिनल मेंडोन्सा कोसेस वाडो राजेश जेनिटा मेंडोन्सा कोसेस वाडो राजेश जोनिटा मेंडोन्सा कोसेस वाडो राजेश आयशल डिसोजा कोसेस वाडो एस्टन मर्विन रोड्रिगस फातिमा वाडो एलिझाबेथ क्लारा पिरेरा वेलंकनी वाडो हिल्डा अंद्रादे नित्यादर वाडो मोंती डिसोजा कार्मेल वाडो एडविन लोबानी गुटाम वेलंकनी वाडो रॉबर्ट जसिंता रानानी गुटाम वेलंकनी वाडो फ्रांसिस डिसोजानी गुटाम रुजाई वाडो एडवर्ड मस्करेनस गुटाम मोंती वाडो अल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा रुजाई वाडो जॉन कार्डोजानी गुटाम कोसेस वाडो वेलिटा अल्विशा रेगो वेलंकनी वाडो गिल्बर्ट मस्करेनस मोंती माय वाडो वलिरियन ग्रेटा रोड्रिगस असमसा वाडो अल्विन सेरावन गुटाम मोंती माय वाडो ग्रेसन रोड्रिगस असमसा वाडो विल्मा डिसोजा कोसेस वाडो पीटर शाले डिसोजा वेलंकनी वाडो लिनेट रोड्रिगस असमसा वाडो गिल्बर्ट मार्टिस आणि गुटाम कार्मेल वाडो वलेरिया मिरांदा आणि गुटाम रुजाय वाडो
Efreza Disilva Nikutam Velankani Vado, Peter Rego Nikutam Rusai Vado, Luis Filomena Fernandez Milar Maivado, Francis Benedict Rodriguez Nita Vado, James Correa Nikutam Asam Savado, Dion Ani Delan Dantis Coses Vado, Gerald D'Souza Nikutam Carmel Vado, Nestanene Nelvisha Gonzalez Fatima Vado, Ivan Pereira Nikutam Asam Savado, Aini Rodriguez Nikutam Rusai Vado, Jason Rego Nikutam Dubai, Naunaka Velankani Vado, Gerald Lopa Nikutam Milar Mai Vado, Roshan Rodriguez Lurs Vado, Daniel Was Nikutam Milar Mai Vado, Vinicia Lopa Nikutam Fatima Vado, Mark Dantisa Nikutam Fatima Vado, Mary Arana Nikutam Coses Vado, Cynthia Rodriguez Nikutam Carmel Vado, Joseph Rodriguez Nikutam Asum Savado, Vivian Santos Rodriguez Nikutam Velankani Vado, Naunaka Carmel Vado, Richard D'Souza Nikutam Mumbai Vado, Christian Matthew Square Anita Vado, Anthony Nazareth Nikutam Muntimai Vado. तशेंच ह्या फेस्ता बाबतींत दान दिल्ले आसात मेलविन कडोज आनी कुटाम निता दरवडो 5000, राजा इशल डिसोजा कोसेस वडो 1000, आयवन पिरेल आनी कुटाम आसम साव 2000, नावनाका कॅन्डल 2000, जोसेफ ओलिक्स डिसोजा फातिमा वडो 1000. हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. परत तुमकां समेज तांदूळ बरें करूं. मुखाचे भाव भयणीनो, भक्तीन ह्या मिसांत संभ्रमान वांटेली जाल्यात, पास्काच्या त्रिदुमान वांटेली जाल्यात, भोव भक्त तुमी दाखयल्या, भोव अपुरब्यान तुमी सगळ्या देवस्तुतीन वांटेली जाल्यात, लांब देवस्तुती तरी तुमी भक्तीन वांटेली जाल्यात. तुमकां सर्वांक काळजांतल्यान उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वाद मागता. सुमी जेजो क्रिस्त जिवंत जेजो तुमकां आशिर्वादान बरोवन दिवन मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरी रात. हॅव ए गुड नायट. गॉड ब्लेस यू ऑल. उबी रावया. सुमेचे आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. तकली आमची बागोया. जेजूच्या पुन्हा जिवनपणाच्या दाबाजीक बरबे दिसा सर पदवेदार देवा बापा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातलान घे तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संतोष बरीत काळजांनी ताजे पुन्हा जिवनपण आमी संभ्रमता. उतरावरच्या आनंदान सष्टाच्या परबेक तुमी वांटो घेवंक पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वसोनियात जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीने मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे ओडकार. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जैते वंता सोन्याचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जैते वंता सोन्याचे जय.
पावसाच्या पवित्र सकाळा बरवसो आमकां उदेला गावया सोम्यात आमच्या मोगाळा सोमी मरणांत उरला हल्लेलुया सर्वेस्पराचे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे जय हल्लेलुया सर्वेस्पराचे जैते वंता सोम्याचे जय सगळी संगता मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद नमान बाळक जेजू आशीर्वाद रोजारी साहेबिनी सगळी संगता भगवान कृष्णाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन समेस्तांक बरी रात गुड नाईट हॅव ए ब्लिसफुल स्लीप गॉड ब्लेस यू ऑल